संतोषपुरीत जिवीत पवित्रपणाचो संकेत म्हणल्या विशयाचेर ध्यान करूंक आपोवणें दिता. आमकां हर एकल्याक जिणेंत संतोष जाय. हेच पासत तो संतोष संवसारी संगतींनी आपणावंक वा संवसारी संगतींत जोडूंक प्रयत्न करता. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा, संवसारी कुशलायेंत न्हय बगार पवित्रपणाद्वारी वा जेजूच्या निरंतर संगतपणांत आसचे मुखांतर आमी संतोष आपणावंक सकता. संतोषभरीत जिणी आनी पवित्रपण सांगाता वेतात. जेन्ना मनीस संतोषपणान जियेता तवळ तो खरो संतोष आपणायता मात्र न्हय, तो संतोष पेल्यांतय वांटून घेवंक शकता. तर मोगाच्या न्हू बाळका जेजूक मान करूंक आयिल्ले आमी देवातावन खरो संतोष आपणावन पवित्रपणाची जिणी जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. सोमेस्त पिडेस्त भाव भयणीक आज बाळका जेजूचे हाती समर्पण दिवया. तांकां तो आपण गूण करून दी आनी खऱ्या संतोषान बरोवन दी म्हूण विनंती करया. हे मिसाचें बलिदान बाळका जेजूक अर्गां जावन दितात. मेल्विन कोरया ताच्या जल्मा दिसा, आस्टीन सल्डाना आनी स्टेला जल्मा दिसा, केविन आनिता डिसोजा तांच्या 10 वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा, मॅथ्यू आनी मोनिका वेगस 40 आनी 2 वर्सांच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा, प्रकाश निशा डिसोजा लग्नाच्या वार्षिक दिसा, टायटस डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा, अर्गामिस्ता जॅनेट डिसोजा आनी कुटुंब, स्टीवन रॉड्रिक्स, जॉयल जीवन डिसोजा, विना आनी कुटुंब, अवित लोबो, मोंती डिसोजा, रोनाल्ड मोलिकुलासो आनी कुटुंब, लुसी मोंतेरो आनी कुटुंब, जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब, क्लाइव लोबो, धीरज, हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब, जॉन अनिता आनी कुटुंब, रूपा लोबो, आलिस पिरेरा, रोहन डिसोजा, पूजा जलन, एविटा डिसोजा, रोहन फेराओ, रेश्मा गियोना डिसोजा, वीना बाजिल, इयान रॉड्रिक्स, स्टेला नोरोन्ना, मॅक्सल फेराओ आनी कुटुंब, विक्टर सुनीता, विनीता पिंटो, अनिता मोंतेरो, रॉय डिसोजा, वीना बेजिल, सिसिलिया डिसोजा, डॉनी आनी शॅरल फेराओ, रोनाल्ड सरिता डिसोजा आनी कुटुंब, ब्रिजिट डिसोजा आनी कुटुंब, मरिया डिमेल्लो, डेल्सी सल्डाना, ग्लॅडिस सल्डाना, पंकज लविना रैना, जानेट सिक्वेरा, आर्थर सिक्वेरा, प्रकाश डिसोजा, वॉल्टर जोसेफ रॉड्रिक्स, रॉनी डिसोजा, कॅथरीन मोंतेरो आनी कुटुंब, दिलीप डिसोजा, रिचर्ड आनी मालिनी मेनेझस, वायलेट सिक्वेरा, पॅट्रिक, जॉयस लोबो, हेनरी पिंटो आनी कुटुंब, मेल्विन आनी अविता, मेरिल सेरावो, तेरेसा सेरावो, शालेट लिनेट लिओ, जोकिम अंद्रादे आनी कुटुंब, क्लाइव डिसोजा आनी कुटुंब, पॉल कार्लो आनी कुटुंब, सचिन जॉयल, फ्लॉसी लोबो, कियान डिसोजा, केन डिसोजा, सिप्रियन आनी मेरी गोम्स, जुडिथ पेरिस, ग्रेटर डिसोजा आनी कुटुंब, मरियन लोबो, फियोना डिसोजा, पिंटो आनी फेर्नांडीस कुटुंब, रीटा सोनी, आयवन वीना शिव पिरेरा, सेन्सिया सुवारेस, स्मिता लोबो आनी कुटुंब, तेरेसा क्रास्ता, ग्रेसी पिंटो आनी कुटुंब, सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब, रोनाल्ड आनी मोलिक कोएलो, जॉन बेनेडिक्टा, स्टेला डिसोजा, पीटर जॉयस डिकोस्टा, फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब, नॉर्बर्ट वास. इराद्यां बसोत रॉयस डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत, जॉसफिनाच्या बऱ्या भलायके बसोत, एव्हलिन, फ्रांसीस आनी ग्रेसी डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत, लिली फेर्नांडीसाच्या बऱ्या भलायके बसोत, फ्लॉसी क्रास्ता, अंजलिना लोबो, फ्लाविया निर्मल लोबो, सातुरीन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत, जॉन वर्गीस हाच्या बऱ्या भलायके बसोत, बेन्ना पिंटो हाच्या तेसांव बसोत, डिलन पिंटो, जेसिंता आनी रोशन डिसोजा, जिओ डिसोजा आनी कुटुंब, सिसिलिया आनी एवरेस्ट डिसोजा हांच्या इराद्या बसोत मीस दिता वियोला लोबो, अल्फोन्स डिसोजाच्या इराद्या बसोत मीस दिता वियोला लोबो, हिल्डा डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत मीस दिता वियोला लोबो, वियोला लोबोच्या बऱ्या भलायके बसोत सांगातास भुरग्यांच्या देण्या बसोत, मेलिशा आनी डेलिशा वेगस हांच्या इराद्या बसोत मीस दिता मोंती वेगस, मास्टर शनविल मोंतेरोच्या इराद्या बसोत मीस दिता कुटमादरा, कॅथरीन डिसिल्वाच्या बऱ्या भलायके बसोत, मनोहर मेंडोन्साच्या इराद्या बसोत, स्टेला नोरोन्ना, रॉबर्ट रेगो हांच्या इराद्या बसोत मीस दिता ॲग्नेस रेगो, केविन निहाल डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत,
सतीश लोबो आणि कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत प्रमोद आणि सुनीता सल्डनाच्या बऱ्या भलायके पासत इराद्या पासत मिस्तेता मरिया लोबो ग्रेस डिसोजाच्या बऱ्या भलायके पासत जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता हांच्या बऱ्या भलायके पासत मिस्तेता ग्लॅडिस क्रास्ता लिझीच्या बऱ्या भलायके पासत रिचर्ड आणि मालिनी मेनेझस हांच्या इराद्या पासत वलेरियन सल्डनाच्या इराद्या पासत आर्यमान हाच्या भलायके पासत मिस्तेता प्रयाग आणि प्राची थॉमस आणि जुलियाना लोबोच्या बऱ्या भलायके पासत रोनल प्रमिला थिओफिलस हांच्या बऱ्या भलायके पासत जेराल्ड रेगोच्या बऱ्या भलायके पासत फ्रांसिस डिसोजा आत्म्या खातीर मिस्तेता मारिया डिसोजा मुन्सिंजर फादर फ्रेड पेरेरा आणि हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता फिलोमेना पेरेरा लेतिशिया सिक्वेरा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता जॉयल जिवन डिसोजा कॅथरीन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता गिल्बर्ट पिंटो MCR पिरेराच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता फिलोमेना पिरेरा कुटुंबांतल्या सर्व आल्मांव पासत मिस्तेता विटो लोबो हिल्डा आणि जॉन डिसिल्वा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता ऑसवर्ल्ड जुलियट मेनेझस सिस्टर बेंजामिन हिच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता हायसिंथा सल्डाना फादर थॉमस डेसाच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता हायसिंथा सल्डाना कॅथरीन फेर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता गिल्बर्ट पिंटो कुटुंबांतल्या आल्मांव पासत मिस्तेता हॅरी डिसोजा आणि कुटुंब सिसेला रॉड्रिक्स हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता ग्रेसी रॉड्रिक्स प्रेम प्रकाश लोबो हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता सेलिन डिसोजा कुटुंबांतल्या आल्मांव पासत मिस्तेता लुसी डिमेलॉनी कुटुंब सांगतास प्रमिला आणि फ्रांसिस अब्राव सुमन जोसेफ डेसा आणि कुटुंबांतल्या सर आल्मांव पासत मिस्तेता हेनरिता डेसा फिलोमेना रेगोच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता पेट्रिशिया मेंडोन्सा चिरोम डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता तेरेजा डिसोजा आणि तांचे कुटुंब लॉरेन्स लुईसाच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता मेल्विन आणि शांती रॉड्रिक्स लॉरेन्स आणि विनोद फर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर मिस्तेता डोनाल्ड जॉन्सन सल्डाना ह्या सर इराद्या बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे बाळका जेजू समोर आमी अर्पण करया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवच्याक आनी हेरांक फोव ते परी वांटो घेवंक अवकाश करून दिवच्याक तुमची मोबायल फोनां स्विच ऑफ करच्याक वा सायलेंट मोडार दवरच्याक आमची कालती विनंती आतां आमी प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया सर्वांनी उबे रावचें आम्ही तुझी वेचीव कर्जा मोखालाया एका मौनान कांत्या काळजान सुरू आमी जमया करून स्तुती वसून किती आज आमी गायता देव तूं आमचो रस्ता वरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्र जय तुका त्रिएक देवा जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्र जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव ही आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो मोगाळ बाबा भयणीनो जिविताचे कश्ट कंती बेजारायो पिडा शिडा कश्ट दिसपडत्या जिविताची वजाना थोडी वावूंक तांकां नातली घेवन आमी हांगासर आयल्या जायते वटी आमचे जिवीत दुखाचें जाता संतोशाक आमी आशेता
काळक्या रातींत उजवाडच्या एका नेकेत्रा बरी तोंडार एक आसो आमच्या पांगतीत घे म्हणल्यार आशेन देवाच्या पांयतडी आयल्या आमच्या संवसारी जिविताचे कश्ट घेवन सकाळीं सूर्य उदेता तशें बाबा भयणी आज बाळोक जेजू आमचे मदें आसा उजवाड असो सूर्य जावन आमची पिडा गूण करूंक आमचे कश्ट हाळू करूंक आमच्या जिवितांत उजवाड पांकोवंक आमच्या जिवितांत संतोष दिवच्या खातीर सोम्यातय संतोष पावा उल्हास पावा तरी आमिसाच्या बलिदानांत कालवारेच्या दोंगरार आमचे खातीर रगत वारयलो जेजू ह्या घडये मिसाच्या बलिदानांत तांचं कुडणें रगत आमकां दितलो त्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमी गूण जावया भलायकी सोडया संतोष सोडया सोम्याक उगडसिया ह्या खातीर एक घडी बरो आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थांत आमी निर्फळ जावन भविश्या देवाचेर विश्वास सोडनो संवसारीक खंतीक वळख जावन संवसारी आशेंक वळख जावन स्वार्थक बली जावन आमी केल्ली सर पातकां आमी उडास करया आनी बोगसाने मागया संगता आमी म्हणया हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरयेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों Suya kakut kakut Suya kakut kakut Krista kakut kakut Krista kakut kakut Suya kakut kakut Suya kakut kakut प्रार्थुया प्रेतेच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून ददोशी जावं आनी सर्गार तुका आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सां पावलोन पिलिपिकरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप सोम्या ते सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा तुमचें बोळेपण सोमेस मनशांक कळीस जावं सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तोवळ आमच्या जन्वयेन आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोना क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबेत राखतलें शेके भावा भयणीनो जें कितें सत आनी
जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात आनी बरें मानापात, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळेक पवसरलें तसल्याचेर तुमचें गमान वरा. म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सोबें आसतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. पोनान आसलेले आमकां सोंपणशें दिसलें, परत्यान सुडका दिल्ल्या वेळार संगीतें वाडलें. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. राष्ट्रा मदले मोनोक लागले अजब हे कसले, सर्वेस्पोरान आमकां केल्ले विचित्र दिसले. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. रडण्या दुकान गेलोलो तो ओमच्या भितेता, गीतां गावून येतोलो तो गिंपेंड्यो हातां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्र, देखून संतोष पावून आमी गायता गायना. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 विस्ताराया, जय 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 पवित्र ज्ञान. सोम्या तुसो सर्गी बापाचो, आयलोयता तूं मोगाचो. सोम्या तुसो जिवितसो सर्वां स्पिरिताचो. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 विस्ताराया, जय 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 पवित्र ज्ञान. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. भाग्यवान माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें फांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव वर्ती आनी न्हेसना प्रास कूड वर्ती न्हय. पळया अंतराळची सुकणी, ती वंपिनात, लुविनात वा
तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी वत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोवंक सकत आनी नसना विशांत तुमी कित्याक कंत करची. शेतांत ती खाट फुलां कशीं वाडटा तें पळया. ती गोळानात वा वळनात. तरी पूण हांव तुमकां सांगतां साल्मांव राय देखून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको नसल्लो ना. आज आसा तें आनी फाल्यां रान्नीर लासता त्या शेतांतल्यान थंड सयत जर देव ही परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थ्याचें न्हू देखून कितें खावचें वा कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सदचें अणभवार्थ्यांनी आनी ह्या सद्यांची तुमची ह्या सगळ्यांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें बाळोक झिजोतय मोगाच्या भावां भयणीनो, एक सवाल तूं आनी हांव संतोश बरीत आसांव. जर तर संतोष ना म्हूण आमकां भोगता कित्या खातीर? संतोष कित्यांत आटापून आसा? संवसारांत जायत्या मनशांनी जायत्या संगतींत संतोष दवरलो. जर त्याच व्यक्ती बरी आमी आज संतोष सोदता आमकां तो मेळात गे. नास्तिकपणान संतोष मेळात गे. फ्रांसचो वॉल्टेर म्हणलो नावार्थीक मनीस तो एक नास्तीक. तो अशें म्हणालो गे, हांव जल्मांतल्यारच बरें आसलें. कुडीच्या धदोसकायेन गे संवसारी कुशलान जियेल्लो लॉर्ड बायरन अशें म्हणूंक लागलो, हांव एक किडो, एक बोरोडो, दूख मात्र म्हजी आस्त. पयशांनी गे अमेरिकेचो मिल्याधिपती जे गोल्ड हाचे कडेन जायतो दुडू आसलो. पूण तो मरतना म्हणालो की हांव चिंता संवसारांतलो अति दळिद्र हांव. पदवी आनी नांवांत गे लॉर्ड बेकन्सफोल्ड हाका हे दोनी आसलें. ताणें बरयल्लें एका बरपांत, युवा प्राय एक दोशू, दादलेपण एक झुजो, उतर प्राय एक पश्चाताप. तर अधिकारान गे अर्दो संवसार जिखलो अलेक्झांडर वर्तो राय म्हणालो की
आनी म्हाका जिखोवंक राष्ट्रांत वय मोगाचे न्हू मनीस ह्या संवसारांत जिवितांत संतोष आशेता ह्या खातीर तो हो संतोष विविध रितीन जोडूंक प्रयत्न करता झुजता पूण तो मेळनातल्या वेळार निराशी जाता खंतीक पळग जाता जिवीत व्यर्थ म्हूण चिंता जिविताचो अर्थ तो होगडायता जिवितान मुखार वेच्या बदलाक तो फाटी वेता लोकांचो वांजेल अध्याय 20:4 बोळो जेजूचे दोग शिस एम्माउसाच्या हळ्ळेक फाटी वेताले जेरुसलेमांत उनो ह्या वेळार संवसारीक कश्ट पिडा अनवरां आमकां जिवितांत बाबोबीनी जायते पटी बरो जाता ते जिवीत थोडे पटी केवळ सोपान म्हणले बरी आमकां भोगता जोब पात्र्यारका बरी आमी म्हणटा हांव जावंक पुरो हांव जल्मल्लो तो दीस नांच जावं एका चरक्या भुरग्याचो गर्भ सांबाळला ती रात ती नपयस जावं कित्याक ना म्हाका सुख ना म्हाका शांती ना म्हाका विशेव कित्याक येतात म्हजेर कश्ट अशें तर मनशाचे जिवी संतोष बरी जायत गी ह्या सवालाक जाप जावन आसा आयचें देवाचें उतर हाज्या पयल्या वाचवान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावल सांगता सोम्यातय सदांच संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा कितल्या पुरबाचीं उतरां सांग पावलो अशें सांगूंक एक कारण आसा सांग पावलो आपल्या परतवणेच्या पयलें संवसारी संगतींनी अधिकारांत वडपणांत संतोष दवरलो तो ताका मेळोंक ना दमास्काच्या वाटेर जेजू दिश्टीक पडल्या वेळार धर्नीक शेवटल्ल्या वेळार बाबा भयणीनो ताजें परिवर्तन जाल्ल्या कुडले जेजू ताच्या जिवितांत केन्ना भितर आयलो त्या घडये न्हू सांग पावलची जिणी संतोशान भरली खरो संतोश कितें म्हणलें सांग पावलो कळ्ळें आनी त्या देखून आतां सांग पावलोक कश्टांत जावं दी दगदवणय जावं दी खंयच्याय परिस्थितींत जावं दी ताच्या जिवितांत ताका संतोष भोगतालो त्या देखून ताणें म्हणलीं तीं उतरां हांवूय क्रिस्त म्हजे ती जियेता जुवांव सवांजेला अध्याय 4 वाक्य 5 तो आमी पळयता समेरेची स्त्री 5 जाणां दोवन कण केल्या गोवांतय संतोष तिका लाभोंक ना जेजू थंय तिका लाभलो लुका सवांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 तो आमी पळयता जाक्केव सुंगा गट्यार बसून पयशे मेजतालो थंय ताका संतोष मेळोंक ना जायती ग्रेस्त काय ताच्या लागीं आसली त्या ग्रेस्त काय ताका संतोष मेळोंक ना पूण जेजू त्या दाळा ताच्या घरा आयलो ताच्या घरांत उजवाड पांकलो त्या दाळा ज्या जाक्केवाच्या जिवितांत संतोष लाभलो सिमोनच्या घरा येवन सोम्याच्या पांयांतळी पडली ती स्त्री जिवितांत जायती खोटी जिणी जियेल्ली पूण सगळ्या तिच्या खोट्या जिणेंत तिका संतोष लाभोंक ना बगार खंयच्या घडये सोम्याच्या पांयांतळी आयली पातक रडली सोम्याक तिणें तिसो कर काण गेलो त्या दाळा तिच्या जिवितांत संतोष आयलो आयची शुभ वार्ता आमकां स्पश्ट सांगता सदां तुमी देवाचें राज सक्कड तुमकां मेळटलें खाणाचो कंतुस्को तुमकां नाका पळया ती अंतराळाची सुकणी ती वंपिनात लुबिनात एकपणी सुकणें तुमी काम करचें पडे वमचें लुंवचें पडे लागी ना पूण दिसपडतो ग्रास देव तांकां दिता जाल्यार तुमकां पोसोन हांगी नेशना विशयान चिंता करिनाकात पळया ती शेतांतलीं फुलां ती वळिनात घोळनात तरी पूण सालमांव राय पर्यंत सगळ्या ताच्या जिवितांत तांतल्या एका फुला सारको नेसलो ना म्हणटा देवाचें उतर जर तर बाबा भयणी देव तांकां ह्या परी पोसता
तर हांवें आनी तुवें कित्याक कंत करची? कोरो संतोशू देवातय आसा म्हणलें आयचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. देखून हो संतोश जोडी जाय तर आमी कंत सोडी जाय. जेजूसू आमकां सांगता पाल्याची चिंतून कंत करिनाकात. कंत बाबा भयणीनो मनशाक लासता. कंत म्हळ्यार उज्याच्या सारये परी, उज्याच्या सारयेर आसलें पुरो उलपन वेता. सुभाशीत म्हणलो एकलो व्यक्ती सांगता ಚಿತೆಯು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ, ಚಿಂತೆಯು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಚಿತೆಯು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆಯು ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. डॉक्टर जोसेफ एफ मॉन्टेगो म्हणलो एक वय सांगता तूं कितें खाताय तातूंत तुका अल्सर उपजना. बागार तुका खंयचें खाता तातूंत तुजें अल्सर उपजता. खंत आमकां खाता. प्लेटो म्हणलो तत्वज्ञानी अशें सांगता द ग्रेटेस्ट मिस्टेक द फिजिशियन्स डू इज दॅट they attempt to cure the body without attempting to cure the mind. Yet the mind and body are one and should be treated separately. वैज कूडीक गुण करूंक प्रयत्न करता पूण मनशाची मोत त्या मोतीची पिडा गुण केल्या शिवाय कुडीची पिडा गुण जायना. आमकां मस्त कंती आसात जेवची खावची कंत. पिडा गुण जाता की या पिडा येत की म्हणली कंत. पयशांची कंत. सड जाल्यार खंय दवरचें म्हणली कंत. उणें पडल्यार खंय तावन हाडचें म्हणली कंत. भुरग्यांची कंत. कशें भुरग्यांक शिकोवचें, कसलो पुडार तांकां दिवचो, भुरगीं म्हज्या वाटेक येतीत गी वाट सुकतीत गी म्हणली कंत. भविश्याची कंत. ह्या खंतींत आमी जायतीं जाणां लासून वेता. दुसरें जावन आसा आशा. मलगड्यांची सांगणी आसा बोट मनी बरात खंय मनशाचें हें देड घेवन पोट भरना खंय. आशे घडना. आनी आशेंत तो मनीस बाबा भयणीनो ताका संतोश नासतना तो मरता. मनशाक आसलें तितलें पावना आनी की चड जाय. आरंटूनच मनशाचें जिवीत अर्दें लासून वेता. आशेन भरल्या मनशाचें जिवीत एका वट्ट्या चिला परी. वट्ट्या चिलान कितलें घाल्यार बनना. तशें ते मनशाच्या जिवितांत बाबा भयणीनो आशा आसतना मनशाक संतोश लाभना. केन्ना आपणाचें पोट भरना मनीस कितें करता? म्हजें पोट भरना म्हाका संतोश मेळना आनी एकल्याक तो पळयता. स्वार्थान बरोलो मनीस ताका म्हणून मुसोर पावता. तो बरो जाला हांव बरो जावना आनी एक दोडती कंत ताची. अशें मनशाच्या जिवितांत खरो संतोश लाभनासतना आसलो संतोशी मनीस ओगडायता. देखून बाबा भयणीनो संवसारी संगतींनी संतोशाचें मूळ न्हय तर संतोशाचें मूळ कितें जावन आसा? देव जावन आसा संतोशाचें मूळ. God is the root of our happiness. ह्याच खातीर सांत पौल सांगता सोम्यातय संतोष पावा. जेजू आयच्या शुभवार तेंदी आमकां सांगता तेंचें देवाचें राज तुमी पयलें सोदा. पापा फ्रांसिसान आयले वार गावदेते एक्झुल्ताते विश्व परिपत्र पटयलें. आनी ह्या परिपत्रांत ताणें आमकां सांगलां बागेवंतपणा द्वारे संतोष बरी जियोंक पापा आमकां उलो दिता. देखून बागेवंतपणाची वाट विसरून काड. जेन्ना बागेवंतपण तुजे थंय येता देव तुजे थंय येता आनी देवा थंय तुका संतोष लाभता. आनी ह्या खातीर पापा आमच्या जिविताच्या सकट सन्निवेशांनी कशें संतोश सोडयत म्हणल्या खातीर 8 बागेची वाट तो आमकां विशेश रितीन तो आमकां समती दिता आनी समजयता. देखून 8 बागी प्रकार जियोन
मनशान आपल्या जिवितांत संतोष जोडयेत म्हणलें पापा फ्रांसीस आमकां स्पश्ट सांगता. अशें तो म्हणटा जी आपल्या स्व अर्पणा वरवीं देवाक आनी ताच्या उतरांक विश्वासी रावतात ती खरो संतोष सोडतात म्हणटा पापा. भाव भयणीनो, देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत संतोषाचें हाजीरपण. कोणा ती देव वस्ती करता ताची ती संतोष वस्ती करता. पवित्र पुस्तकांतले थोडे उल्लेख आमी पळयले जाल्यार मोरी एलिझाबेथीच्या भेट करूंक वेता. जेजूच्या हाजीरपणाच्या प्रभावान तिच्या कुशीन तसलो जुवां बाबतींत संतोशान उरता. जेजूच्या हाजीरपणान भरली मोरी आपण देवाक अर्घां स्तुती भेटयता. मोरयेचें स्तुती गायन आमी वाचलां ही पुरा लोकाच्या वांजेलांत. लोकसुवांजेलांत 2 आमी पळयता बोडवे जेजूच्या हाजीरपणाची ती खबर मेळटा आसतना ते संतोशान भरतात आनी ही संतोश बरी खबर ते हेरांक परगडतात. असली जायतीं गणितां आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत. 2 कुर्डे जेजूतान दिश्ट जोडतात. मातेवस वांजेलांत 9:30 जेजूचें हाजीरपण केदारांत तांणी भोगलें तेन्ना ते संतोशान जेजूक परगटून थंयसर तावन भायर वेतात. देखून भावा भयणीनो, देवाच्या हाजीरपणान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत संतोष येता. देवाचें हाजीरपण आमकां खरोच संतोश जाता. जावं दी दुर्बळ जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, पिडेस्त जावं दी, भलायकेवन जावं दी, निराशी जाल्लो जावं दी, एकसुरो जावं दी, सांडून गेल्लो जावं दी, देवाचें हाजीरपण भोगतना तो निजाकी संतोष भोगता. बाळूक जेजू संतोषाची झर. बाळूक जेजू संतोषाची झर. ह्या दिसांनी आमी हजारो यात्रेक हांगासर ह्या बाळूक जेजूच्या पुनशेताक येता. आमच्या जिणेंत आमी भोगचे कश्ट, आमची पिडाशिडां, आमची सुलवणी, आमची निराशा, खंत बेजाराई, आमच्या रेली अनवनां, आमकां रेवट घालच्यो वायट शक्ती, आमची दुखां, आमच्या काळजांत आनी मोतींत आसचे ते गाय, आमचे रीण, आमचे आर्थीक संकश्ट, आमचें फुटुल्लें कादरी जिवन, फुटुल्लें कुटुंब जिवन, आमच्यो वायट सवयो, आमचे अवगुण, हे सक्कड बाळूक जेजूक समर्पूंक आमी आयल्या. बाळूक जेजू हे सगळें स्विकार करता. तो संतोषाची झर. हजारो लोक ताच्या सरशी रात आनी दीस लेगीत नासतना येतालो. मार्कसो म्हणजे सांगता 3रो अध्याय, व्हडा लोकांचो एक जोमो ताच्या फाटल्यान येतलो. पिडेस्त ताका आपडूंक उड्डताले, आपडलेले तितले बरें जाताले. मार्कसो म्हणजे 6वा अध्याय 50 आनी 5वी वळो. पिडेस्तांक ते हांतुळना समेत जेजू तर हाडटाले आनी वाटे सालान हाण दवरताले. ताच्या आंग वस्ताराक आपडूंक पिडेस्तांक सोड म्हणटाली. आपडले तितले बरें जाताले. मातेव वांजेर सांगता अशें पूर्ण जालें इजाया प्रावाद्यान म्हणलें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिरां ताणें वावयली. बाबा भयणीनो, आमची वसनां, आमच्या जिविताचे कश्ट, खंयचे आमचो संतोष बी बाड करतात, ह्यो सर्व संगती आज बाळूक जेजूच्या पांय तळी आमी भेटून दिवया. कित्याक ह्याच बाळूक जेजून सगळ्यांच्या जिवितांत आसले कश्ट ताच्या हाजीरपणान ताणें निवारले आनी तांकां सुटका दिल्ली. तर आमी बाळूक जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या हाजीरपणान भरया आनी आमचें जिवीत संतोष भरीत करया. कशें तें करयेत आमचो भावार्थ घट करया. देवाचेर अखंड पातयेनी दवरया. कितेंय जावं भिवचें नाका. अंतराळाच्या सुकण्यांक देव पोसता, दिसपरतो ग्रास दिता. गरज अशी भलायकी आमकांय तो दितलो. आमची पिडा गूण करतलो, आमचे समस्ये परिहार करतलो. कश्टांत आमचो देव आमच्या सांगाता चलतलो. भावार्थान जिवचें म्हळ्यार देवाच्या सांगतपणान जिवचें. देवाच्या सांगतपणान जियेतना भाव भयणी आमी पवित्र जाता, बागेवंत जाता. आनी अशें पवित्रपणाचो संकेत बागेवंतपण तें जावंक पावता आनी हें आमचो संतोष वाडयता.
दुसरें कंतिमिणे जियेवया आमची मोत कश्टाचेर दवरची नाका आमी मस्त पेसिमिस्टीक थोडे पडटी आमी नकारात्मक संगतीचेर आमी कसो आसाय आसा पिडा तांकां ना कशी आसा ताची परिस्थिती कांय बरी ना आमचें मोत आसा ताचेरच बऱ्या संगतीचेर मोत दवरया पोंडाक मातये पळोवचें नाका आकाशाक पळोवया नखेत्रां पळोवया विस्तारता पळोवया डोंट बी अ पेसिमिस्टीक बी एन ऑप्टिमिस्टीक सकारात्मक चिंता आमची ती बरया ह्या वरवीं जिवितांत आमकां संतोश लाभतलो संतोश वांटून घेवंक शिकया तो दौडतो जाता मोरयेन संतोष वांटून घेतलो आनी गोवळ्यांनी संतोष वांटून घेतलो यू बी हॅपी मेक अदर्स हॅपी संतोश भाव भयणीनो आमी आमची ती बरी जाय हेरां संगी वांटून घेजय सामार्याची स्त्री संतोशान दवली जेजू मेळ्ळे तक्षणा हेरांक तिणें तो संतोष वांटलो खोडकारांनी तशेंच केलें तर आमी हो संतोष वांटून घेवया संतोष उसारया संतोष भितर दवरचो न्ही संतोष उसारचें विधाना कोलस्सेकारां बरयल्ल्या पत्रांत सां पावल आमकां सांगता किर्तनांनी गितांनी आत्मीक काव्यांनी गायनां करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया मोरयेन देवाची स्तुती गायली एलिझाबेथेन स्तुती गायली जाकरेन स्तुती गायली मोइजेन आनी इस्रायल पर्जेन तांबडो दर्यो उतरल्यान देवाची स्तुती केली तर आमी देवाची स्तुती करया आनी निमाणें बाळोक जेजून आमकां केल्ले बरेपण आनी उपकार आमी हेरां परगटया बाळोक जेजू आमकां कसो बरवसो जाला गे हेरांकी वो बरवसो जावं दी बाळोक जेजूची कृत्यां हेरांक आमी परगटया काळोखांतल्यान उजवाडाक हाडया ह्या परी देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगून तो खरो संतोश आमी जोडून बागेवन जावया बागेवनपणाद्वारे आमी संतोश भरीत एक जिवीत जियेवया आमेन. Ani kapa hundia wainaci Bukti semerti tauhid Ani mogaci Kani kasenggi betul tau cini amci Swikar turun pawan ke betul ni amci Swikar ke pawan ke kani ki amci Muka suyuk jasa Tuka betuji Segi chadiyani Berdini amci Kurpati ciyuca Cini mokaci Swikar ke pawan ke Kali ki amci Moga suyukan sam Tuka betuji Segi chadiyani Berdini amci Kurpati ciyuca Cini mokaci मुझ्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मना आमकां मोगान बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शास्त्राच्या देवा सर बोकाळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उर्बी आमी तुका दिन वासूंक पावू हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो
जेजू वरवीं तुवें सोडवणेचें सासणेक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्यांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विश्वासी बांदिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें मनशा सैम नवें केलें. देखून सगळ्या देवदूतां भोगतां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Puvite paraso, surves por tu, surcami, sonsar păda, tuja voi pava. Vusărchi lucace, vusărchi lucace, Tuka, Julia, Vusagi, Tuka, Survis Puraji Navi, Yeta Takache, Vusagi, Tuka, Julia, Vusagi, Tuka, बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निंदेने पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेदो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकांच्या बॉक्सण्या खातीर मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. बावर्तसो गोट परगटुया. Somi Gesù melo, Somi Gesù melo, Somi Gesù cewa zala, O pavarta sugu, Ami perkata, Gesù nuvyane बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र वेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेसांक तुजें फजरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हण मागता. आंकवा मरे देवाचे माये संगती तिचो पती भगवंत जुजय भगवंत दर मिळता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदरा जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्या त्या अपूर्वाच्या उतरांनी आमी सक्कड एका मनान सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या गुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगत, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशा नत्रक जाल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. ओ जावन आसा जेजू, देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. ओ जावन आसा जेजू, मनशाच्या जिवितांत सांगातपण दिल्लो, मनशाचे दूख निवारण संतोष दिल्लो. शेळयेच्या जेवणांत भाग घेवन संतोष सोडूंक आपयली आमने तुमी जावन आसा सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. भाऊ बहिणीनो, ख्रिस्त प्रसाद आम्ही ह्या घडये भक्तीनं घेऊया आणि सक्रामेंताच्या जेजूचो दैविक अनुभव जोडया. बाहेर असल्याने थंयसरच रावचे. ह्या जाग थंयसरच ख्रिस्त प्रसाद घेऊन येतात. गवळीकारांक लागून ख्रिस्त प्रसाद जिबेरच घेवंक विनंती करता. गवळीकारांक लागून ख्रिस्त प्रसाद जिबेर घेवंक विनंती करता. सर्गीचे जेसूनु सांकावांचे पत्रिका नामी सेवचे
देवोर ते बागाचे भुवीचे वा सर्गीचे जेजून सामका वांचे त्रेकाना दिलचे के देवोर ते बागाचे आमच्या सोन्या आणि आमच्या देवा जीवितीच्या देवा तुझेच रगत मांसांतून खावांता मोगान आमचे तयेक वता भुवीचे वा सर्गीचे जेजून सामका वांचे त्रेकाना मिसेवचे के देवोर ते बागाचे आमच्या राया आणि तुझी प्रजा दुलाय आमकां रगतान तुझ्या तुझे बेदी सशी आमी येता पवित्र प्रसाद भक्ती सेता भुवीचे वा सर्गीचे जेजून सामका वांचे त्रेकाना मिसेवचे के देवोर ते बागाचे आमच्या जेजुताया गोऱ्या गोऱ्या शियांका काय प्रितीन करया तुवें दिवसो ग्रासामी लालेता तुझे तेजी एकाशिता भुवीचे वा सर्गीचे जेजून सामका वांचे त्रेकाना मिसेवचे के देवोर ते बागाचे भुवीचे वा सर्गीचे जेजून सामका वांचे त्रेकाना मिसेवचे के देवोर ते बागाचे
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें जेवचिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार ससनाक वखणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थना. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दायकन बसात. तुमकां सुमिस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मगचनो बाळूजीच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 6व्या दिसाचे नोवेन करून आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा संतोषभरीत जिवीत पवित्रपणाचो संकेत. हे सगळे नोवेनाचे विशय नियाळ फेस्ताच्या संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. फेस्त मुग्दोनच्या पयलें हो संदेश सगळ्यांनी शिकोवंक जाय कित्याक मागीर पाळोवंक आसा न्ही. क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. पयल्या दिसा आमी पवित्रपणाच्या आपोवण्या विशयान नियाळ केलो. ताच्या उपरांत ह्या आपोवण्याक पाळो दिवंक अडखळी कसल्यो त्या विशयान नियाळ केलें. ताच्या उपरांत पवित्रपणान जोडूंक वाटो खंयच्यो त्या विशयांत काल आनी पोर नियाळ केलो. आज पवित्रपणाच्या जिविताचो भायलो संकेत कितें भितरलो आनी भायलो संकेत जावन आसा एका व्यक्तीचें संतोषभरीत जिवीत ह्या विशयान आमी नियाळ करून आसा. आयच्या दिसा आमी सर्व पिडेस्त आनी प्रायज तपासत मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला मानादीक बाब अँड्रू डिसोसा काटी पडला फिरगजीचे विगार सुमेस्तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार भोगता. काळजांत हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देशभरकाची आशिर्वादा तांचेर मागता. फामाद प्रसंगदार्थे रितीऱ्यो जायत्यो तांणी दिल्यात. जायत्या आत्मीक कार्य आनी तांकांच तांणी मग दवरला मात्रणी जायत्यांक ते आदाराचे जाल्यात. ह्या पुणशेदाक जायत्या वर्सांत तांणी व्हरतो पाठिंबो दिला. हांगासर विविध आत्मीक संगतींक तांणी आदार दिला. तांकां आमी ऋणी आसा. फादर तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. तशेंच परतून पेटतात. तशेंच सा भेटवणी केल्या बाप वॉल्टर मेंडोन्सा ह्या स्पेडी मेळाचे याजक तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो बाळकाजूचे वार्षिक फेस्त आनी 2-3 दिसाचे नोवेन आसा. 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता. हो जागो हो कार्मेल गुडो अजापांचो गुडो म्हणटा जाता. हाका साक्स हांगासर हर एका दिसा येवची भक्तिका इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हाजीर जातात. बाळो जेजू तुमकां आपले लागीं ओडून घेवन आसा. कालचे राती एक TV प्रोग्राम आसले ह्या पुणशेता विशयान आनी त्या वेळाचेर तांणी सांगलें कोणायकी जर तर बाळका जेजूतान आशिर्वादा मेळ्ळ्यान जाल्यार तुमी कॉल करियेत म्हणून. एका सेकुंडा भितर म्हणयेत जायत्या जाणांनी कॉल करून सुरू केलें आनी तांतल्या पैकी 17 क्रिस्तवांसां आसलीं आनी तांणी उक्त्यान बाळो जेजून तांच्या जिवितान केली अजापां तांणी उसान सांगली. उपरांत कॉल काडूंक जावनातलें तितलें कॉलां येवन आसलें. हाका साक्ष जावन आसा बाळो जेजू ह्या पूण तळातावन ताची आशिर्वादा सगळ्यांक फावो करना आसा. आमकां आमी सर्वांनी ताची आशिर्वादा अनुभव केल्या देखून इतल्या व्हडा संख्यान हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमी हाजीर आसात. बाळो जेजू जावं महिमा. मोगशनो थोड्यो कळोवण्यो. 14 आतां सकाळीं 9 वरांचेर आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर चलोवन आसा. दनपारां 1:30 वरां पर्यंत हें रक्तदान शिबीर आसतलें. ह्या फेस्ता संदर्भी एक बरें काम आमी करून आसा. तुमचो सहकार ह्या रक्तदान शिबिराक आशेता. जाता इतल्या जाणांनी रगत दान करून जिवितांक आदार दिजे म्हणून विनंती करता. थिंसर एकलो मुखेल सैरो उलोवन आसतना म्हणालो केदाळा आमकां रक्ताची गरज जावन भोगता त्या वेळा आमी थिंसर हांगासर धांवता तर आमी दान दिवया हेरांच्या गरजेक पावया. देखून हांव बरें मन करून रक्तदान शिबिरान वांटिली जावन तुमकां आपोवणें दिता. हें रक्तदान शिबीर मांडून हाडूंक सहकार दिल्ल्या फादर मुल्लस आस्पत्रेच्या डिरेक्टरांचो सगळ्या सिबंदीचो आमी उपकार बाबुडटा. मोगशनो हेर थोड्यो कळोवण्यो. फाल्यां दाणी पासत मागता.
सोनवारा सक्कड भुरग्यां पासून मागता नेणट्या भुरग्यांक मीस सकाळी 10:30 वरां मिसाक आपोवण येत सक्कड हेर भुरग्यांक संजेर सोनवारा संजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें बरीच बरीच नव्यान दिसांनी आतां 9 मिसां आसात दिसाची 9 मिसां अशींच्या बरीच आसात तशेंच हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्थाय आसा आमच्या स्टॉलांत नामण बाळू जेजू कोंकणी म्हयनाळे पत्र हांगातावन फायज आसा ताका वर्गणीदार तुमी जावयेत कोणाची वर्गणी सोंपल्या दायकन नवीकृत करा तशेंच कोंकणी बायबल डायरी थंयसर मेळटा दिसपट्टी वाचपां नियाळ मागणी सक्कड आटापता तुमच्या स्टॉलांत तो मेळटा दायकन घेया हेरांकी दिया पुरुस हांगासर देव नारा एक घरा बाप ऑलवेज सिकेर आमची नवी सिडी मोकळी जाल्या सोबीत कंतारां तांतू आसा दायकन घेया मोगतशनो आनी हेर थोड्यो कळोवण्यो आमकां हांगासर आराधनाक एक नवें मॉन्स्टन्स गरज आसलें आनी तें दान दिलां एरिन फेर्नांडीस आंजेलोर ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमी ऋणी आसां आज ते आराधनाक आमी उपयोग करतले हांव तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर आमी जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागता हांगासर जावनची मिसां डिवायन वर्ड TV चॅनलाचेर येवन आसा तशेंच कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर फेसबुकाचेर वेबसायटीचेर प्रसार जाता तुमी ती पळोवप येता तशेंच न्यूजपेपरांचेर स्पेशल इश्यू फायज करतात हाका कोणी जर तर स्पॉन्सर जावन आदार दिवंक मोन करता जाल्यार आमकां तुमी मेळचे तुमच्या कुटुंबाची फोटो घालयेत वा नांव घालयेत न्यूजपेपराचेर स्पेशल इश्यू सोनवारा दिसा फायज जावचो आसा सडीत मायतीक तुमी आमकां भेटचे कुंभसाराक प्रत्येक वेवस्था स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन केल्या थंयसर याजक सगळो दीस कुंभसाराक आसात वैयक्तीक आशिर्वादा खातीर गोट्ट्या लागीं वेवस्था आसा थंयसर तुमी वशे थंयसर याजक आशिर्वादां खातीर आयते आसात मोगतशनो 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्षिक फेस्त संभ्रमता 14 तारखेर मिसां ह्या परी आसात सकाळीं 6 वरार कोंकणी 7 वरार इंग्लीश 8 वरार मलयाळम 9 वरार कोंकणी 15 कोंकणी मीस पिडेस्तां खातीर 11:15 कोंकणी भाशेन मीस 1:45 कन्नड भाशेन 1:45 कन्नड भाशेन मागण्या विधी संजेर 6 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस 15 तारखेर मंगळारा फेस्ताची मिसां ह्या परी आसात सकाळीं 6:30 7:30 9 10:30 सक्कड कोंकणी भाशेन 10:30 संभ्रमीक फेस्ताचें मीस भुरग्यां खातीर जावन आसतलें आमचे गोळी बाप ते भेटयतले 14 तारखेर सांजेर 6 वरारी गोळी बाप मिसाचें संभ्रमीक मीस भेटयतले त्या दिसा 15 तारखेर दनपारां 12 वरार कन्नडांती मिसाचें बलिदान आसा संजेर 5 वरार स्वस्थता मागण्या विधी 6 वरार सोंपणेचें संभ्रमीक मीस आनी 15:15 पवित्र येवकरिस्ताचो पुरशांव ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आमी आशिता येया आमी भक्तिकांनी सांगाता संभ्रमची परब जावन आसा सांगाता मेळया बाळक जेजून फाव केल्या उपकारांक अर्घ दिवया ही परब आमी संभ्रमया इल्लेशें लांब जालें सांगच हेस पडटा आज हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा आयच्या दिसा जेवणाक विशेष रितीन आदार दिल्यांचो आमी उपकार भोगता जायते जण आदार दिला पूण सडीत मापान पोशक जावन आदार दिल्ले जावन आसात मिसेस डॅफ्नी लोबो वामंजूर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ती परगांवांत आसा तिच्या कुटुंबाची कोणी सांदे हांगासर आसा जाल्यार दायकन मुखार येवन मान स्विकार करचून विनंती करता तशेंच मिस्टर आनी मिसेस युजीन डिसोजा फार्ला मानिस्त मेल्विन कोरेया आनी कुटाम देरेबायल दायकन गळाई करिनाकात विक्किया नोवेन आसा आराधन आसा आनी पोशक जावन आमकां आयच्या जेवणाक आदार दिला थंयसर आसा एवजेन फादर विल्फ्रेडाची भयण ती एवजेन डिसोजा फादर विल्फ्रेडाची भयण आनी तशेंच प्रधान पोशक जावन आमकां आदार दिला ग्रेसी किरण पिंटो कावूर ती तिच्या कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार दायकन मुखार या ग्रेसी किरण पिंटो कावूर तशेंच जेवणाक प्रधान पोशक जावन विशेष रितीन सहकार दिला मिस्टर एंड मिसेस सुनील झेवियर आनी सौम्या झेवियर जिलू ऑटो गॅस कुंटिकाना तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा प्लीज कम फॉरवर्ड अँड रिसीव अ ऑनर सुनील झेवियर अँड सौम्या झेवियर जिलू ऑटो गॅस कुंटिकाना
तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा जेजू बाळकाचे आशिर्वादांचेर मागता तशेंच जायते जण स्वयंसेवक भाऊ भयणीं सकाळीं 5 तावन राती 10 वरां पर्यंत हांगासर निरंतर सेवा दिवन आसात तांकां आमी ऋणी आसा जायत्याने वरवीं दिल्या हेर सायत दिल्या सेवा दिल्या सर्वांक आमी काळजंता देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद भाऊ भयणीनो एक कळवणी सगळ्यांकी जेवणाची वेवस्था आसा आशिर्वादीत केल्ले बाळकाच्या नांवान दिवचें जेवण तयार आसा कोणाक सोलोंक जाता दायकन सकयल्या ग्रावंडाक वचा सकयल्या ग्रावंडान ती वेवस्था आसा पिडेस्त प्रायज कोणाक सोलोंक कश्ट जाता तांकां मात्र वयल्या ग्रावंडाचेर जेवणाची वेवस्था आसा दायकन सहकारशेया आतां मिसाचो आशिर्वाद उपरांत नोवेन जाल्या उपरांत पिडेस्त खातीर मागोवन सक्रामेंताचें आराधन आनी आराधनाच्या निमाणे सगळ्यांकी पवित्र तेलान आमी मागतल्या सोम्याची बाळोजीची गुणकटची सकत सर्वांक फावो जावन दिवन आमी मागतल्या देव बरें करूं सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सरपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे वडका सर आमी दिबी घालया मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो सतराच्या गज आनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणगन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावसलें नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशाक ताच्या सगज आनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव ताका आशेत मोगाड भक्तिकानो बाळक जेजूची मजत मागून आमी हांगा आयल्या जायतीं आमची भावंडां हांगा आसात घरां आसात आमच्या वाड्यांत आसात शेजारां आसात आस्पत्रेनी विविध पिड्येन वळवळ आसात जावं पुरो मोतीची जावं पुरो कुडीची जावं पुरो कुटुंबाची पिडा ही सर पिडा शिडा बाळकाच्या पांयां आमी समर्पया आनी प्रत्येक रितीन ह्या संदर्भार तांचे पासत आज बाळक जेजून आमकां बरी भलायकी दिल्या मस्त जाणांक ही भलायकी ना तांचे पासत आमी मागया नाना मारेकार पिडा आसा तांची नांवां समेत आमकां कळीत ना तेन्ना मनीस देदेस्पो जाता बरवसो सांडटा असल्या संदर्भार आमची मागणी तांकां भेटोवया त्या संदर्भार ते पिडा सोसून वचूंक जाय अशें बोळ बरो निर्धार बरवसो भावार्थ तांचे ते उदोन येवनी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया सांगाता आमी म्हणया ए बागेवो जेसू बाळका तुजी सर पदवी अजा भितरान उगडप केल्ली आसता तुजो हात बेसावन उखललो आसता तुका पातें उबो मारतल्या सगळ्यान दय नायक तुज्या बेसावानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान मरी कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. ये अजबच्या जेजू बाळका आमच्या बेसा खासचेर एक आकुदची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतले अत्रगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वेले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बसवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमकां बरी भलायकी दिल्या, कुडीक जावं मोतीक जावं त्या पासत आमी हांगा आयल्या, त्या पासत बाळका जेजूक अर्घां दिवया. सांगता आमी म्हणया, ए उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देडा उपकारा खातीर आमची अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातिनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबाच्या इमाची मरिपाक तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी काळां ती दैवीक मोसर सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आज पिडेस्तांक समर्पिलो दीस जावन आसा. हे समर्पणाचे मागणी आतां आमी करया. सगळे आमी आमचे दोळे धांपया. हांवें सांगल्या उपरांत हे मागणे म्हज्या बराबर तुमी म्हणचें. मोगाळ बाळोक जेजू तूं प्रायेन जानवायेन आनी बऱ्या भलायकेन वाडलोय. तुजी गुण कची सकत साबारांक कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची सवस्काय दिवंक पावली. आज तूं म्हाकाय आपोड सोमिया आनी सर बांदपासांतलें म्हाका सुटय. अंकराच्यो संगत्यो दुस्पटाय पातकाच्या आनी वायटाच्या पासांतले निवराय. जेजू म्हज्या वयसा हांव म्हाकाच तुज्या हातीन समर्पण दिता आनी तुज्या क्रुसाच्या पवित्रपणांत भाग घेवंक खुशी व्हरता. आमेन. जेजू बाळका म्हजे बेसांव घाल आनी आयक म्हजे मागणे. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद जोडून घेवंक आमची तकली बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. पवित्र सक्रामेंतांतलें आराधन आमी आरंभ करता. ह्या घडये सर पिडेस्तां पासून आमी विशेष रितीन मागता. दायकन एक विनंती, भायर आसली थंयसरच रावा. थंयसरच रावून सोम्याची आशिर्वादां जोडून घेया. भितर आयलें जाल्यार हांगासर येदोळूच जागो भरती जाला. भितर जागो ना. दायकन थंयसरच रावून मागा. कोणाक वचूंक वेळ जाता आशिर्वादीत केल्लें जेवण तयार आसा. दायकन स्विकार करूनच वसा. आतां ह्या वेळाचेर प्रत्येक जावन सर पिडेस्तां पासून आमी मागया. जायते जाणां कॅन्सराच्या पिडेवर कश्टून आसात, तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. जायते जण अवघडा समटून गायल्यात, तांचो सोमेस्त आमी उगडास करता. जायत्या पिडेस्तांनी आमचे लागीं तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. ह्या पुणशिताक तांणी भेट दिल्या. आज तांकां थोड्यांक येवंक जायना. त्या सोमेस्त आमी उपकार तांचो उडास काडन सक्रामेंतल्या जेजू लागीं तांचे पासून आमी विनंती करता. आराधनाचें गीत. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾನಿನ್ನ ನರಾಗಿಸುವೆ ಕೈಗಳನೆತ್ತಿ
ನಾನಿಂದನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾನಿನ್ನರಸಿಸುವೆ ಕೈಗಳ ಎತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೀನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೀನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರೇ हर संतान सम्याक आराधन करया आमची दिश्ट ताच्या वयर कसो आजले गडी परू तोंडान तोंड भायर सरचे अरी एक मुतार म्हज्या काळजांत तोंडात येवं दी म्हज्या काळजांत असलें दूख म्हज्या काळजांत असली बेसाराय म्हज्या काळजांत असली कंत म्हज्या जिविताचे सलवणेचे गाय हाचे वरवीं हांव ववयता हर एक कश्ट ह्या म्हज्या तोंडांत येवं दी ह्याच उतरान आमी सम्याक आराधन करया उसारया ताचे लागी ह्या सम्याची दैवीक सकत आमकां ह्या घडया आपटतली साबार जण जेजू लागी आयिल्ले ताच्या काळजाची दूख घेवन ते आयिल्ले काळजाची खंत बेजाराय घेवन ते आयिल्ले ताची पिडा शिडा वावूंक तांकानांतली वजानां घेवन सम्या सरशी आयिल्ले आनी ह्याच जेजून तांकां आपडिल्ले ह्या जेजूच्या सक्ते वरवीं संपूर्ण तरान तांचें जिवीत तें हाडू जाल्लें तांची काळजां तोतोसान भरिल्ली ह्या घडये आराधन करया आमी सम्याक समर्पण दिवया ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿನ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿನ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ಹೃದಯ
हालेलुया 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 हालेलुया. इकडे पर जेजूचेर दिश्ट केल्या. ह्या सोम्याचेर कितल्या जाणांनी फातयेन फबारतान दिश्ट गेल्ली. सगळें जिवीत दुकान बरोवन गेल्या वेळार सगळें जिवीत कश्टांनी दुकानी बरोवन गेल्ल्या वेळार ह्या जेजूक सबारजणांनी उलो मारिल्लो. हे गडीभर भावा भयणी हांचे पैकी एकल्याक ताच्या जिवितान कितें घडलें थंयसर आमी या. हे गडीभर आमची मोत व्हरया बेसायदा तळ्या लागीं पडोवनातल्या त्या आरेकराच्या दिसांनी 8 वर्सां जिविताची ताणें करशिल्ली दुकांत कधी ताणें बेसरांत एकसुरपणांत मनशा सारको मन जातो जाल्लो. कित्याक ताका विसारतले कोणूच नातले. ताच्या जिवितांत ताचे म्हणलें कोणूच नातले. सगळ्यांनी ताका सांडिल्लें. ताका समजून काण घेतले कोणूच नातले. ताच्या काळजाची बगणां समजून काण घेतले कोणूच नातले. तूं कसो आसाय म्हणलें विसारतले पर्यंत कोणूच नातले. जिवीत ताचें मजान जाल्लें. ताचे काळीज निराशेन भरिल्लें. ताच्या जिवितान काळोख आयिल्लो. कित्याक हांवें जियोवचें. हांवें मेल्यार सातें मरो की मरना हांव हांगा लढटाय अंतुळणार. ह्या दळिद्रपणांत हांव आसा. देवा म्हाका मरणपणी धाडिनाय गी असल्या दुखांत आसलो. ह्या घडये जेजू थंयसर आयलो. बरोस जावन 30 आनी 8 वर्सां एक मनशान एक उतार ताजे लागीं उलोवंक ना. पूण आज जेजू ताजे लागीं उलयलो. जेजू ताका बरोस जालो. ताचें जिवीत दुकान बरोवन गेल्लें. आज जेजू म्हणल्या ह्या सूर्यात हांव ताच्या जिविताक उजवाड लाभलो. बाबा भयणी ह्या घडये तुझें जिवीत जेजू लागीं हाड. त्या मनशा सारकी तुझें काळीज आसा. तुज्या जिवितान तुका भोगता. फाटलीं इतलीं वर्सां दुकान तुवें करशिल्लें. तुज्या पिडेन तूं वळवळटाय. तुज्या कुटुंबांत आयिल्ल्या कश्ट संकश्टा वरवीं तुजी मोत विरार जाल्या. बेजार जाल्या. जिवीत तुका जड जालां. निराशेक वळख जालाय. जायते फावटी भविश्या तुवें जीवघात करया म्हणलें चिंतलाय जाल्यार ह्या घडये तुजे मुखार आसा उंड्या रुपार हांगासर बरवसो दिल्लो जेजू. तुज्या जिविताचो सूर्य हांगासर आसा. बाबा भयणी हाचेर दिश्ट घाल. 2000 वर्सां आदीं सबारसानांनी ह्या सोम्याचेर दिश्ट घाल्ली. सबारसानां आयिल्लीं आपली पिडा घेवन देवाचे उतर आमकां सांगता. ह्या सोम्याक देखच्या खातीर लोक रस्त्यांनी येवन पडतालो. ह्या सोम्याची एक सावळी पडल्यार पुरो. ह्या सोम्यान आमकां आपडल्यार पुरो. बरवशान आनी बाबार्थान इतलो लोक त्या सोम्या सरशी आयलो आनी तांकां जेजून गूण केलें. आज तुजी सर्ती माग जेजू कडेन ह्या घडये सांग. सोम्या कडेन सोम्या आवाज आयला. म्हजे कश्ट घेवन आयला. येसुवे ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು.
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಹೃದಯದ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭರಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನ, ನೋವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಸೌಮ್ಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಗ್ಯಾಮಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. जेसु कड़े आम्ही मागया. जेजू म्हज्या लागीं राव जेजू. तुवें म्हाका आपडूंक जाय, तुवें म्हाका आपडूंक जाय. सांगया सौम्या लागीं, जेसू तुवें म्हाका आपडी, म्हजी पिडा गुण करीसय. सवार कडेन गेलो जेजू. आज भरवशान आयला. I believe you Jesus, I believe you. I believe you that you will heal me. I believe you that Jesus today you will take all burdens of my life and you will, Jesus, heal me. I believe you Jesus, I believe you. हम भात्यतन जेजू सांग्या आम्ही सगळं सौम्या हत्तीरविरू हो येसुवे गीत आम्ही गाव्या एक चरण आणि सौम्याकडे आपलो आम्ही सांग्या काल संतान आम्ही गाव्या आमचे कष्ट दुःख तुका भेटोव्या बाबा बेनी. जेजू आज आमकां पडता 2000 वर्सां आदी सबार सांगताना आपडले तुझे जेजू तुझे काळजाचे दुःख समजता. फत्य जेजू कडे आज तू कितें चिंतून आसाय. तुझ्या काळजान कितें भोगता तुका. कितल्या जाणांनी तुका दुखयला, कितल्या जाणांनी तुझ्या जिवितान तुका बेजाराय दिल्या. सकड ताचे वरवीं गायब जाल्ले गाय जेजूक ते आज उक्ते दिसतात. माग सौम्या कಡೆ या कडिये जेजूक ते बेटे सकड आमी गाव्या ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತ
जेजू जेजू तुझे विना हांव जिवंक सकना सोम्या देखून हांव हांगासर आयला जेजू म्हजें जिवीत तुवें दिल्लें जेजू हांवें विसारूंक ना ह्या संवसारांत जल्मताना जेजू एकसर आयिल्लो सगळें तुजें निर्माणें सोम्या आज म्हजें जिवीत केन्ना जावन आसा जेजू हांव तुका तें समर्पितां जेजू तुजे विणे हांव ह्या संवसारांत जिवंक सकना सोम्या दिसपट्टे म्हज्या जिविताचे कश्ट जेजू केन्ना म्हाका ते सोसूंक जायनात केन्ना म्हाका एकसुरपण भोगता केन्ना म्हज्या जिवितान हे म्हाका निवारूंक म्हाका जायना जेव्हा पत्र्यार खबरी हांव सांगता सोम्या म्हज्या जिवितांत देवा हो जल्मलो दीस नाचलो जाल्यार सोम्या असली दुखाची भोगणां म्हाका भोगता आसतना जेजू तुजे विणे म्हाका जिवंक जायना आय कॅनॉट लिव विदाउट यू जीसस I cannot carry the burdens, heavy burdens in my life, Lord. It's too heavy, Jesus, too heavy for me. I cannot. It's only you can, Jesus. तू जेजू कल्वारीच्या दोंगरार कुरिसवा वयल्लो कल्वारीच्या दोंगराचेर तुज्या कुडीक गाय धरले सोम्या त्या गायांनी रगत वाळिल्ले आनी तुजी कूड पापसून गेल्ली हांव जाणा सोम्या हें कित्याक तुवें केल्लें सोम्या जर तर तो कुरीस वावरलोय त्या कुर्सांत म्हज्या जिविताचें वजन तो आटापून आसलें सोम्या हांव आज म्हज्या जिवितांत भोंवयता म्हज्या कुटुंबाचें वजन म्हज्या पिडेचें वजन म्हज्या जिवितांत कश्टाचें वजन म्हज्या मोतीच्या बेजाराचें वजन म्हाका काळजांत गाय जाल्ले त्या दुखीचें वजन जेजू म्हाका व्होंक तांकाना आनी तुज्या त्या कुर्सांत जेजू आज तुका समर्पितां कल्वारेच्या दोंगरार कल्वारीक सोडिल्लो तूं आज सोम्या म्हज्या जिविताचो कुरीस काण घेवन मुखार वचूं म्हज्या सांगता ये जेजू तुजे विणे म्हाका जायना आज हांव पातयेवन आयलां जेजू म्हज्या जिविताच्या कश्टांत तूं आसाय म्हणून सोम्या जेजू जायते फावटी म्हजी पिडा शिरा दोस्ताना जेजू सकाळीं उठून म्हज्या कुडीची दूख सोसूंक म्हाका तांकना हांव जाणा जेजू तुजेर हांव पातयेवन आयलां तुज्या पवित्र कुडीक जाल्ल्या गायच्या पवित्र रक्तान जेजू आज ते रगत वाळून ती सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी लेट युअर ब्लड फ्लो इन माय बॉडी जीसस let your blood flow in me anoint me with your holy blood तुझ्या अमलीक रक्तान अभिषेक कर जेजू म्हाका म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडीच्या शिरांनी म्हज्या काळजांत असल्या गायांनी सबार तेमतावन ह्या गायांच्या दुखीन हांव वळवळटां आंतरीक गायते बायल्यान गूड करूंक जायना तले गाय जेजू आज तुझे आमलीक रगत ह्या गायांत वाळून दी जेजू टच मी जीसस आपड ह्या कडये आपड जेजू म्हाका परत आमी गावया एक चरण आनी उपरांत आमी बेसांव घेवच्या आदी जेजू कडेन आमी सांगया जीसस टच मी टच एवरी वूंड ऑफ माय हार्ट टच एवरी वूंड ऑफ माय सोल टच एवरी वन ऑफ माय सिकनेस सगळे आमची पिडा आशिल्ली ताका बेजून पेटोवन दिव्या मागया जेजू कडेन सक्कड मागा सोम्या कडेन मागा तुमचे हात तुमच्या हृदयात दवरा समर्पिया जेजू पत्येनेन बिलीव कोणी हांगा तर ना पत्येनेन वचनाकात 2000 वर्सां जेजून सगळ्यांक गुण केल्ले हर एकल्याक आपडले कोण एकलो खाली वचोंक ना भावार्थान ते येयल्ले म्हजो जेजू म्हाका गुण करतलो ताची सावळी म्हजेर पडल्यार पळय म्हळ्यार भावार्थान ताणें मागले आनी जेजून तांकां दिल्ले बाबा बिनी माग ह्या घडये जेजू तुजे सांगता आसा वो जेजू तुका आपडटेस आसा माग बाबार्थान माग म्हजो जेजू म्हाका खंडी जावन दितलो म्हजो जेजू म्हाका खंडी जावन गुण करतलो म्हजो जेजू म्हजी दूख म्हाका सुसूंक बोळ दितलो म्हजो जेजू आज म्हज्या कुटुंबांतले कश्ट आळू करतलो म्हज्या जिवितांत आयिल्ले दूख तो निवारतलो माग जेजू कडेन तुजे काळजांतल्यान दोळ्यांतली तुका बाबाई जर तर तुका रोडोंक येता ती सोम्याच्या पांयां तडे घाल हर एक दूख जेजूक भेटय तुज्या दोळ्यांत आनी दुख सोम्याच्या पांयां तळे भेटय जेजूक तें दी
जेजू ते दूख संतोषांत बदलतलो हात वशी विषय आम्ही निघाला जेजू आमकां संतोष दितलो मागया जेजू कडेन ह्या घडये समर्पिया जेजू ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯ मागया जेजू कडेन काळजांत मागया हांवें सगळे बरें म्हणा सोम्या जेजू म्हज्या काळजाचें दूख हांव तुका भेटयता म्हज्या कुडींत आसली सक्कड पिडा हांव तुका भेटयता म्हज्या घरांत असले कश्ट हांव तुका भेटयता म्हज्या अभ्यासाच्या जिवनांत म्हाका मेळचे ते दूख हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू म्हजे आर्थीक संकश्ट म्हजी दुर्बळकाय म्हजे कश्ट जिविताची वाजना हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू हेरांनी म्हाका उतरान केल्ले घाय फाटल्यान म्हजे उलोवन म्हाका नाका जाल्ल्या रितीन हिंसा दिवन केल्ले घाय जेजू तुका भेटयता सोम्या जेजू आज म्हाका आपड पावर्तान तुका पातयेवन तुजेर विश्वास दवरून ह्या पुणशेताक हांव आयलां जेजू सोम्या जेजू हजारो लोक आपडले तुवें सगळां बरें केल्लें तुमी सत मानतात की म्हूण तुवें विसारलें ताणी म्हळें आम्ही सत मानता त्या देखून जेजू तांची पिडा बरी जाली तांचे कश्ट हळू जाले तांचे गाय गुण जाले तांच्या मतीक संतोष मेळ्ळो सोम्या जेजू आज हांव तुजे लागीं सांगता हांव तुजेर पातयेता आय बिलीव यू I believe you. ಯೇಸುವೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. Touch me Jesus. Touch me Jesus. Heal me Jesus. सोम्या म्हाका गुण कर. सोम्या म्हजे कश्ट हळू कर. सोम्या म्हजेर आशीर्वाद घाल. सोम्या म्हज्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल. सोम्या म्हज्या जाग्याचेर आशीर्वाद घाल.
I believe you, Jesus. I believe you. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू आमकां आशीर्वाद दिता बाळोक जेजूचे आपुणशतेचेर आज म्हणजे सगळे कश्ट हांवें सुम्याक भेटयल्यात जेजू म्हाका आज सगळे आज गूण ताणें म्हाका गूण केला सगळे म्हणजे जिविताचे ताणें घेतल्यात सगळें सोडा खाली संतोष घेवन फाटी वसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सोम्याक एक बरे संतोषान ताडयो पेटया जेजू सांगाता वसा डोंट गो एलोन जेजूक सांगाता काण घेवन वसा टील गॉड इज विथ यू देर विल बी हॅपीनेस जेजू तुज्या सांगाता आसा संतोष आसा सगळे तुजे कश्ट जेजू वयतलो सोम्याचा आशीर्वाद घेवया Que sabía que tomaka kutamoche dita tuka भाऊ बहिणीनो आता सगळ्यांकी पवित्र तेलानं याजक मागतात ह्या वेळाचेर पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता हें तेल बाबार्थान तुमी स्विकार करा बाळू जेजू आपूण गूण करता म्हणल्या मानवभावान स्विकार करा ह्या पुणतळांत ताची दैवीक कृपा सुम्यान सगळ्यांकी फावो केल्या तीच कृपा ह्या घडये फावो जावन दी जेजू आमकां सगळ्यांकी आपूण गूण करून दी म्हणून मागून बाबार्थान ह्या तेलाची मागणी तुमी स्विकार करा ह्या आराधन सुलोवन वेल्या बाप एंडोके आमी देव बरें करूं म्हणटा पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया म्या जेजू ह्या घडये तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत हांगासर अशा सुमेस्त थंय देवण येवं दी पवित्र तेलान मागता आसतना हे तेल तूं आशिर्वादीत कर ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं सर्वांक तुजी गूण करची सकत पावस जावन दी आपूण गूण कर आशिर्वादीत कर बाळू जेजू Pavitratmya devoni moche taito ravonke usvartu so fakoke moche taito jiyoke Pavitratmya devoni moche taito ravonke usvartu so fakoke moche taito jiyoke
संसार पातकाक वळताना अज्ञांची शिकय देवसार पातकाक नाडताना सता सोदून शिकय पवित्र देवोले मोशे तैतो रावोके स्वार्थ सो दाणोके मोचे तैतो जियोके Hangar mosor dostana Kalte portu labai Wangri chinna etana Bolen cintum shikai Pavitratmya devone Cetaitu ravonke Usvartu so pakonke O cetaitu jiyonke Askat kayen vartana Arar duso labai Magnyar dhyana astana Magong maka shikai Pavitratmya devone Cetaitu ravonke Usvartu so pakonke Cetaitu jiyonke Jilye poinar astana Denyang tusha netai Jili moshi samdana Seging sukak pavai Suvitratmya devone Cetaitu ravonke Usvartu so pakonke Cetaitu jiyonke Pavitratmya devone Cetaitu ravonke Usvartu so rakonke Cetaitu jiyonke Samsar patkak vartana Agyam jiyev shikai Devsar patkak nartana Svatak sodan shikai Pavitratmya devone Cetaitu ravonke Usvartu so pakonke Cetaitu
मोचे तैतो रावोके उस्वार तू सो पाकोके मोचे तैतो जीवके मोगार पुता सोवे ओमकार मरिया आशीर्वाद दिव आमकां बगीन तसचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.